गोवा 365च्या कोकणी खबराचित्रात येवकार हांव सुशांत गावस सुरवेक पळोवया आजच्यो हेडलायन्स। लोकांक तांच्यो जमनी दिवपाक जाय म्हणटा मगोपाचो फुडारी सुदीन ढवळीकार। भाजपात सरकारान त्यो नावार करच्यो नाजाल्यार 2022चे वेंचणुके उपरांत आमी त्यो नावार करून दिता, सुदिनाचें आश्वासन। कांय शेतकारांच्या बोवाळा उपरांत गोवा डेअरीची बसका धुकल्ली फुडें। सहकार निबंधकान बसका घेवपाक परवानगी दिवंक ना, बेकायदेशीर पद्दतीन बसका आफयल्ल्याचो केलो आरोप। आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। भाऊसाहेब बांदोडकरांची ध्येय धोरणां फुडें घेवन वतले, लोकांक तांच्यो जमनी दिवपाक जाय, मोगोपाचो फुडारी सुदीन ढवळीकार म्हणटा। आयज भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आसा, तांणी तें करून दिवचें, नाजाल्यार शेतकारांनी उठाव करचो। 2022चे वेंचणुके उपरांत आमी तें करून दिता, सुदिनान आश्वासन दिलें। शेळ मेळावलेच्या लोकांनी जमनी वांटोवपा खातीर उठाव केल्लो। निमतान गोंयभरच्या विविध संघटनांनी कूळ आनी मुनकार कायदो चालीक लावचो अशी मागणी फुडें केल्या। हे फाटभुंयेचेर सुदीन ढवळीकार उलयतालो। आणि हे जे ध्येय धोरण बाबूसाहेब बांदोडकरान चालू दवरिल्लें तेच ध्येय धोरण आमी मुखार घेवन वचपाक जाय, लोकांक जमनी दिवपाक जाय। आज हांव मागता सर, आज सरकार भारतीय जनता पक्षाचें आसा, तांणी ते आमदार पळोवन करूं, पूण तें केलां। पूण ह्या सरकारान एक लक्षात दवरपाक जाय की जी जमनी बाबूसाहेब बांदोडकरान शेतकऱ्यांक कसपाक केल्या ती तांच्या नांवार करता, नाजाल्यार शेतकऱ्यांनी उठाव करचो। ह्या इलेक्शनां येता त्या 2022 आमी करून दिता, आमी ह्यो सगळ्यो जमनी शेतकऱ्याच्या नांवार करून दिवपाची जबाबदारी घेता मोगो पक्ष ह्या कडल्यान। आनी हे धोरण ध्येय धोरण दवरून आमी मुखार या, कारण ह्यो सगळ्यो जमनी आसा, बिचोले तालुक्यांत आसा, सत्तरी तालुक्यांत आसा, त्यानंतर काणकोण तालुक्यांत आसा, आमच्या धारबांदोडा जो नवो तालुका जालो त्या सांगे तालुक्यांत आसा, आनी फोंडा तालुक्यांतूय ह्यो जमनी दिल्ल्यो आसा। आनी ह्या जमनीचेरूच ही शेतकरी कुटुंब वयर सरले। जे सत्तरी तालुक्यांत प्लॉट दिल्या त्यो डिफरंट प्लॉट्स दिल्ले आसा। मेळावलेकारा प्रमाण आमची फटवणूक जाल्या अशें मोपावासियांनी म्हणिल्लें। लोकांक जमनीचे भाव दितना व्हडली फसवणूक जाल्या, तांकां योग्य त्यो भाव दिवचो अशी मागणी तांणी केल्ली। तरी आसतना 90 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन घेतली, ही कित्याक? ही फसवणूक न्हय तर? वयली 60 लाख जमीन खंय गेली, कोणाच्या पॉल्सान गेली? ती GMRक कित्याक? GMRन थंयसर आमचे कश्ट केल्ले, GMRन जर विकती लोकां कडली घेतलेली जाल्यार तो मार्केट रेट दिवपाक जाय आसलो। शेतकारा कडल्यान 20 रुपयान घेवप, 60 रुपयान घेवप, 330 रुपया पर्यंत दिवप आनी ती काडापाणी GMRच्या पॉकेटान घालप। हे म्हणजे हे घोटाळो जाल्लो आसा, हे घोटाळो उघड जावचो, लोकांक तेचो न्याय मेळचो, लोकांक जे आमी रॉयल्टी बेनिफिट्स मागल्यात ते दिवचे, लोकांक जर प्रत्येक कुटुंबात आमी नोकरी मागल्या, भूमिग्रस्तांक तांकां नोकरी दिवची, प्रायोरिटी मेळची, आमच्या पेडणे तालुक्यांतल्या लोकांक थंयसर प्राधान्यान काम मेळचें, नोकरी मेळचे। आनी जे दुश्परिणाम आसा ताच्या बद्दल जे संभ्रम निर्माण जाला, लिंक रोडाचो प्रश्न उपस्थित जाला, आनी खंयसर जर शेतकारांची झाडां वाडोवन फुडें जर तेंचे उजो घातलो वयता झाडांक, हे सगळे विविध विशय आसात। खोटे तक्रारी आमचेर घातले वयतात, आमी उलयता, आमी हांगासर कितें तरी सांगपाचो प्रयत्न करता म्हणून। सो हे सगळे विशय आसात जे तक्रारी आसा ते फाटी घेवचे, हे विविध मागणे आमचे आसा ते मान्य करचे सरकारान। की हे मागणे मान्य न जाले जायत जाल्यार एका वेगळे स्वरूप मेळपाची शक्यता असल्या कारणान हांव परत एक फावट कळकळीची विनंती करता की तांच्यांनी हे मागणे आमचे मान्य करचे। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख आनी म्हापशेच्यान संदीप कामोलकार। गोवा डेअरीचे बसकेत बोवाळ जाल्ल्या कारणान ही बसका फुडें धुकल्ली। सहकार निबंधकान बसका घेवपाक परवानगी दिवंक नाशिल्ल्याचें कारण फुडें करून कांय शेतकारांनी बसकेत बोवाळ घातलो, तशेंच बसका बेकायदेशीर पद्दतीन आफयल्ल्याचो आरोपय तांणी केलो। 2019-20 आर्थीक वर्साच्या लेखापरीक्षण अहवालाचेर चर्चा करपा खातीर ही बसका आफयल्ली। 2019-20 गोवा डेअरीक सपुज्य 41 कोटीचें लुकसाण, दूद आनी गोरवा खावडीचो दर वाडोवनूय गोवा डेअरीक लुकसाणीत गेल्या। आमी जेन्ना मिटींग पोस्टपोन करता तेन्ना आमी रजिस्टराक येताले की आमी ही मिटींग पोस्टपोन करता, आनी पोस्टपोन करता म्हणटा आनी तेच एट द सेम टायम आमी तुगेले हॉलूय मागले। तेन्ना कितें कोणीच अशें हें जालें ना की खंयचीय AGM करपाक की रजिस्टरा म्हणजे येतलें, आमी इन्फॉर्म करता रजिस्टराक, ऑलवेज रजिस्टराक इन्फॉर्म करता। जेन्ना ही पोस्टपोन जाली सुद्दां आमी रजिस्टराक इन्फॉर्म केलें, तें रजिस्टराच्यान ते म्हणटा कितें तुमकां लेटर येवपाक जाय आशिल्लें मिटींग घे म्हणून। आनी आमी ताबडतोब कितें केली, ती मिटींग 17 तारखेर कॉल आवट केली, कित्याक फार्मरां ही वेल इन एडवान्स आसपाक जाय। हितून भितर आतां कितें जालें, थोडेच मोजके एक 15-16 फार्मर तर मुखार बसले आशिल्ले, बोवाळ मारपाक लागले आनी ती मिटींग
मुखार दवरपाक गेले की अशी परिस्थिती येयली की ते धांवन एमटीच्या आंगार सुद्दां गेले. जेन्ना एमटीच्या आंगार सुद्दां धांवन थोडे येयले म्हणजे ते टायमार पुलीस भितर येयले म्हणजे पुलीस दारार येयले आनी पुलिसे मुखार हें केलें कित्याक आफ्टर ऑल ते आमचे फार्मर. आमी जर तांकां तर भितर उडयलें कितें जालें तांकां तर 15-16 जाणां व्हरून तर भितर दवरलें सुद्दां जाल्यार आमची मिटींग जाता आशिल्ली. पूण एक कितें जाता आशिल्लें नांव जातालें शेतकाऱ्यांक व्हरून भितर दवरलें पूण आमकां तें तशें करपा नाका आशिल्लें. ताका लागून आमी कितें केली ही बोवाळ जावची न्हू पूण फाटल्यान आमचे मॅक्झिमम फार्मर की मिटींग जावची म्हणून हें करी. स्पेशली थोडी येवन आमकां मुखार येयली मिटींग तुमी हें करा. आमी तांकां रिक्वेस्ट केलें जेंकां कोणाक मिटींग आयज नाका तेणी हात वयर काडची म्हणून आनी जाय तेणी हें करचें. पूण अशी तेंच्यान परिस्थिती केली ते वोटींग सुद्दां करपाक दिलें ना. म्हणजे एक बोवाळ केली की हें करची न्हू आमचे भितर खूब पडटली ते कित्याक तांकां तर कोणा नाका आशिल्ली ते फुडली मिटींग आतां आमी कितें जातलें आमी रजिस्टराक कळोवन आमी रजिस्टरान केल्लें घे म्हणून तेन्ना आमी घेतले तेन्ना आमी मिटींग घेतली. डेट अजून फिक्स करूं ना. आज मिटींग आसली ती लेटरच तेमी आमकां हें केलें तें बेकायदेशीर आसलें. तेमी रजिस्ट्रार लेटर केल्लें पूण परत तांकां मिटींग घे म्हणून लेटर येयलें ना रजिस्टरा कडच्यान. ताका लागून मिटींग पोस्टपोन केली. मिटींग हेज प्रमाणे एक्ट बायलॉसा प्रमाणे ही मिटींग इल्लिगल आसली. ताका लागून तेमी ती फुडें धुकली. फुडली कशी कितें ती कायदेशीर आसतली काय कशी कितें? फुडल्या तेमी प्रोसिजर रजिस्टरा कडच्यान जर परमिशन घेवन कायदेशीर कोण हाडली जाल्यारच आमी मान्यता दितले आनी फुडें मिटींग चालू करून दितले. चेअरमॅन सांगता की आमी रिप्लाय येयला म्हणटे तो ग्राह्य धरलो आनी ही मिटींग चालू करपाक केली ना. पूण ते तशें करून योग्य ना. मिटींगे आरसीएसा कडच्यान एक लेटर येवपाक जाय आसलें की तुमी मिटींग आसा ती कायदेशीर घ्याय म्हणून. तें तांकां येयल्लें ना. जी एडमिनिस्ट्रेटीव कमिटी आशिल्ली तांच्यांनी रजिस्टरा कडेन पोस्टपोन करपाक म्हणजे 17 तारखेक आयची मिटींग घेवपाक परमिशन मागलेलें. जी 27 तारखेक शेड्यूल आशिल्ली डिसेंबराची ती 24 तारखेक परमिशन मागलेलें. रजिस्टरा कडल्यान परमिशन आयलें ना, रिजेक्शनूय आयलें ना, एक्सेप्टन्सूय आयलें ना. रजिस्टर सायलंट रावलो. सो म्हाका दिसता गव्हर्मेंट सायलंट रावलो म्हणून आज ही मिटींग पोस्टपोन जाली. जे थोडे लोक आशिल्ले स्पेशली पयलींचे जे डायरेक्टर आशिल्ले जे स्वताक आपूण कायदेतज्ञ जे म्हणटा ते डायरेक्टर आशिल्ले तेंच्यांनी हो पॉयंट नदरे हाडलो आनी बाकीचे जे चेअरमॅन आशिल्ले ते सायलंट आशिल्ले. तांकां मिटींग जावचीशी दिसताली पूण हो टॅक्निकल पॉयंट काडलो म्हणटकडे आमचे जे चेअरमॅन आसा ते एडमिनिस्ट्रेटीव कमिटीचे तांणी हें म्हटलें की आपूण जी मिटींग आसा ती पोस्टपोन करता आनी 31 तारखेक घेता म्हणून. आयचे मिटींगेक मेन म्हणजे ऑडिटर अपॉयंट केल्लो तेजो आनी जो लॉस जाला ते मुद्दे येवपा आशिल्ले. पूण एक्चुली आतां मिटींग पोस्टपोन करून म्हाजे आनी कांयच फायदो ना कित्याक मुद्दे तेच आसतले. ह्यो फक्त जे आमचे चेअरमॅन आसा पयशिल्ले आयिल्ले तेंचो टायम वेस्ट केला आनी डेरीचे पयशे वगडायला आनी हेका म्हाका दिसता रजिस्टर ऑफिसय जबाबदार आसा. जर रजिस्टर ऑफिसान जर आपलो स्टँड क्लियर केल्लो जाल्यार ही परिस्थिती उद्भवची नाशिल्ली. अहवाल जो मेळ्ळा म्हणजे जवळ जवळ 6-6.5 कोटी जे आसा ते डेरी लॉसानच आसा. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मगो पक्षाच्या अध्यक्षपदा खातीर जाल्ले वेंचणुकीत दीपक ढवळीकार परतून अध्यक्षपदाचेर वेंचून आयलो. दीपक 409 मतांनी जिखलो. ताच्या विरोधात लढपी निलेश पटेकाराक 33 मतां पडली. मगोपाच्या कांय पदाधिकाऱ्यांनी दीपकाचेर अविश्वास दाखयल्लो तशेंच अध्यक्ष पदा खातीर वेंचणुकेची मागणी केल्ली. उपरांत मगोन मतपत्रिकेच्या आदारान मतदान घेतले. 1998 उपरांत पक्षान काल मतपत्रिकेच्या आदारान मगोपाची वेंचणूक घेतली. 900 मतदारांमदल्या फकत 453 जाणांनी मतदानात वांटो घेतिल्लो. पक्षाचे केंद्रीय समिती खातीरचे वेंचणुकीत दीपक ढवळीकार हांच्या पॅनलान स्पश्ट भोवमत मेळयले. जो पर्यंत कार्यकर्तो आणि कमिटी लोकांपर्यंत पावना तो पर्यंत मगो पक्ष परत सत्तेर येवंक शकना आणि हें सत्य आसा. आणि त्या खातीर सत्तेत येवपा खातीर आमी हाजे मुखार काम करपाची आवश्यकता आसा. सत्तेत जर आयले आसात तर ते आमदार फुटतात तेही फुटपाचे आपोआप बंद जातले. कारण थोड्याक सत्ते शिवाय रावंक शकना ताका आमी जबाबदार ना. आणि त्या खातीरूच अशा रिझोल्युशन जी घेता तातूंत जो एक व्हेरी इम्पॉर्टंट जे 65 वर्सांचे जे मनीस आसात तांणी सेंट्रल कमिटीक कमीत कमी रावचे. लवू मामलेदार आणि दीपक ढवळीकारा मदीं वाद जाल्लो. दोगूय जाण एकमेकांचेर आरोप करताले. पूण केंद्रीय समितीच्या वेंचणुकेंतल्यान दीपकान आपले नेतृत्व परतून सिद्ध करून दाखयला. विधानसभेची वेंचणूक लागीं पावल्या. गोंयांत साबार प्रस्न आसात.
काँग्रेसी बरोबरच गोवा फॉरवर्ड आम आदमी पार्टीनूय हे फावट नेटान तयारी चालू केल्या. तातूंत आतां मोगोवपाची तयारी आनी रणनिती कितें आसतली हें पळोवचें पडटलें. गोंयचे जनतेक आज जाय जे 40 वर्सां पयलीं जें जाय आशिल्लें तें आज नाका. सो आज नवें कितें तरी जाय. एग्जाम्पल फूड एंड मुणकार कायदो आमी मोगो पक्षान केलो, पूण ते फूड एंड मुणकार कायद्याची केस ही आजून पेंडींग आसा, तांकां वाली ना जाला. आमी तांकां ह्यो केसी आमी सत्तेर आयल्या, ह्यो केसी 1 किंवा 2 वर्सांत सगळ्यो मोकळ्यो जावपाक जाय हेची जबाबदारी असो कायदो आमी करतले. जावपाक जाय युवक शिकून बेकार आसा. ह्या सरकारान अजून त्या खातीर कसलेच प्रयत्न करना. गव्हर्मेंट सर्वंटाक 10,000 नोकरी येता गेली 5 वर्सां फक्त पेपरार घालता. अशें ना. युवक जे बेकार आसा, शिकिल्ले आसा, जे आपले प्रयत्न करता खंय तरी, ताका कितें तरी मानधन मेळटलें. कितें ताका फुडें तेच्या भविश्या खातीर वचपाक. आज मेळावळीचें आंदोलन फाटीं पडलें. तें हांव मुद्दाम नमूद करून सांगता, तें तुमकां कळटलें पाहिजे. मोगो पक्षाच्या फूल सपोर्ट असल्या कारणान आज मेळावळीचें आंदोलन सक्सेसफूल जालें. गोंयकारांचो पक्ष गोंयचे मातयेंतलो पक्ष भाऊसाहेब बांदोडकरान घडयल्लो पक्ष म्हणून मतां मागपाचे दीस गेले. आतां नवी ध्येय धोरणां घेवन फुडें वचपाक जाय, आदलो आमदार आनी मोगोवपाचो फुडारी नरेश सावळान सांगलें. पळयात. म्हणून पक्ष फुडें व्हरता आसतना आमी म्हणटा ह्या गोंयच्या मातयेंतलो पक्ष, भाऊसाहेबांचो पक्ष हे दीस गेले. भाऊसाहेबांचो पक्ष, भाऊसाहेबांचो फक्त भाऊसाहेबांच्या नांवाचेर मतां मागपाचे दीस गेले म्हणजे ठामपणे सांगलें आसा. हो मातयेंतलो म्हणजे हो गोंयकारांचो प्रश्न म्हणपाचे दीस गेले. बरे नवे नवे पक्ष येवपाक लागले. तेंच्यांनी आमच्या पेक्षा मोगो पक्षा पेक्षा मोठी भरारी घेतलेली आसा. ती भरारी कशी घेतली? गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदां येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयान आयतारा वातावरण सुकें आशिल्लें, मळब निवळ आसलें. 17 आनी 18 तारखेर तापमानात बदल दिसून येता. फुडल्या 48 वरांनी उण्या तापमानात 2 ते 3 डिग्री सेल्सियस उणाव दिसून येतलो. फुडल्या 5 दिसां खातीर कसलीच शिटकावणी ना. पावसाचें वातावरण आसचें ना. फुडले 5 दीस वातावरण सुकेंच आसतलें. फुडल्या 48 वरांनी उणें तापमान 2 ते 3 डिग्रीन देंवतलें. वातावरण सुकेंच आसतलें. उत्तर आणि दक्षिण गोंयच्या वातावरणात तितलोसो बदल आसचो ना. पणजेन सगळ्यात उणें 23.8 डिग्री सेल्सियस उण्या तापमानाची नोंद. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. सांबाळया भलायकी आनी मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.